डिपार्टमेंटान वर्सान वर्स आमी मॉन्सूनाच्या पयलीं जे आमचे नल्लाज आसा, जे आमच्यो लेक्स आसा, जे आमची तळी आसा पयलीं ते डिसिल्ड करता, डिमेड करता, नल्ला क्लिनिंग करता, ताजोच हो एक भाग आसा. आनी आज आमी फ्रॉम बुटेपाट रायट फ्रॉम सन सेबॅस्टियन चॅपल थंयच्यान हो जो मेजर नल्ला आसा तो डिसिल्ड करतले. हांगा फाटल्या टायमाक आमी पयलीं हांगा तळी आशिल्ली ती आमी डिसिल्ड केली, फुडले तळे आसा ते डिसिल्ड जातले. आनी अशें करून मेजर जे वॉटरवेज आसा जंय पुराय वास्कोचें उदक एक्सेस भायर दर्यान वचपा खातीर एक्सेस आसा ते एक्सेस क्लियर करपाचो हें आसा. ताच्या खातीर हांव WRD डिपार्टमेंटाक मनकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की टायमली ताणें हो एक्सरसायज स्टार्ट केलो. ताजे बाबा आतां 3 वर्सां जालीं फ्लडिंग जायना. आतां ह्या फावटी खूब हे रस्ते फोडले, ह्या फावटी फ्लडिंग जावपाची कितें शक्यता आसा? गेल्या 3 वर्सां वास्को भितर फ्लडिंग जावना ही खरी खबर. आनी ताच्या खातीर सगळ्या म्हणजे म्युन्सिपालिटीकूय ताचें क्रेडीट वता, ताचें क्रेडीट WRDकूय वता. जाणें की सगळे नल्लाज बिल्लाज आमचे क्लीन केले. आनी आमी जे क्रॉस ड्रेन्स केल्ले आसा आमी सगळे कडेन क्रॉस ड्रेन्स केल्ले आसा. आतां तुमी पयले चर्ची कडेन उदक सदांच भरताले ती आमी क्रॉस ड्रेन केल्या. सो आमची अपेक्षा आसा की थंय ह्या फावटी फ्लडिंग जावचें ना. आमची एकूच हें आसा की 3 वर्सां जशें फ्लडिंग जावना खंयच तशें खंयच फ्लडिंग जावचें न्ही परतें अशें म्हणून आमी प्रत्येक गोश्ट आमी केअर घेत आसा. आतां चेअरपर्सन म्हाका सांगतालो की थंय जें उदक भरता थंय पसून आमी एक क्रॉस ड्रेन मारून आतां गटर मारून तें बी उदक म्हणजे लोकांक खंयच त्रास जावचो न्ही हाच्या खातीर आमी हें करता. आतां जंय जंय रस्ते फोडल्या, जंय जंय गटर्स आमी फोडल्या ते आनी 8 दिसां भितर जितले जाता तितले कंप्लीट करून आनी फुडें पावसान म्हणटा ते लोकांक त्रास जातलो अशें आमी डेव्हलपमेंट घेवपाक ना. 1-2 म्हयन्या भितर पावस कमी जालो ताजे मागीर परतें सुरवात जातली. म्हणून ही सगळी जी कामां आसा आमी घेतल्या ती फ्लडिंग जावचें न्ही म्हणून घेतला. आतां रेल्वे ब्रिजा अंडर हे फर्स्ट वर्ड्स आमचे आमकां थंय चॅक करपाक जाय कित्याक ती लो लायक आमकां लक्षांत दवरपाक जाय की आमी सड्या भशेन आमी वयर हायटीर ना, आमी दाबोले भशेन वयर हायटीर ना, आमी सकयल आसा. वास्को हे सकयल आसा. तातूंत भितर लो लायंग एरियाज आसा पळय त्यो पोरू बुडटाल्यो. हांगात आमचो दिलीप आसा ताचें घर 50 वर्सां बुडटालें म्हणजे जेन्ना पसून आसा तेन्ना म्हणजे 18 वर्सां बुडत आसतालें कित्याक ते तळे भरिल्ले म्हणून. आतां थंय उदक उरना. सो ही एक बरी गजाल की WRDन बी सगळ्यांनी आपापलें काम वेवस्थीत केल्लें आसा आनी अशेंच करत रावलें. आमी ट्राय करीत आसा म्हणजे रेल्वे पोना पसून उदक भरचें न्ही जाल्यार भरलें जाल्यार तें खंय डायवर्ट करचें. जें लो लायंग आसा उदक थंय भरतलें ताका ऑप्शनूच ना. तें केल्लें कित्या खातीर तें फक्त लोकांक खंय ट्रेजेडी जाली जाल्यार एम्बुलन्स म्हणजे फायर टेंडराक 5 मिनटां भितर थंय पावपा जाय हाच्या खातीर तें केल्लें आसा. सो हे 2 म्हयने सपोज जालो जाल्यार हांव जातलो असो म्हणना. आमी पुराय काळजी घेता की तें उदक भरचें न्ही म्हणून. पूण तो जालो पसून जाल्यार 1-2 म्हयने कळ काडची ताजेय बी आमी सोल्युशन कितें आसा तें काडटले. आयज काम सुरू जाता. ऑलरेडी डिसिल्डिंगाचें काम वास्को सिटीन आनी प्रत्येक वॉर्डान टोटल 3 कन्स्ट्रक्शन चालू आसा थ्रू म्युन्सिपालिटी आनी हे थ्रू WRD. हांव आमदाराक सांगता बाबा दादीक हें जें काम जें तेणी केलां सुरू हें वार्षिक चालू आसता पूण हेच्यानी बरी गजाल कित्याक सायमल्टेनियसली आमच्या नल्लाचें काम चालू. आमचो नेवो नल्ला जो हो नल्ला हांवें ल्हानपणाच्या पयलींसून पळयता. आमी जावच्या पयलींसून हो नल्ला आसा आनी हो पयलीं फातरांचो नल्ला आसलेलो. आयज आमदारान इनिशिएटीव घेवन रेल्वे कडेन NOC घेवन हो नल्लाची NOC मेळ्ळी आहा आनी तेचेंय काम चालू आहा. म्हणल्यार येणाऱ्या फुडल्या वर्सा जेन्ना येतले तेन्ना हो तुमकां एक बरो नल्ला मेळटलो वीथ रोड वायंडींग मेळटलें. कित्याक हांगा कंजेस्टेड खूब आतां आमचे देवस्थानाचे कार्यक्रम आसता तेन्ना गाडयो तुमी पयल्यो आसतल्यो. हांव आमदारा कडेन मागता हो जो हे आसा तोय ब्रीज आसा तोय मातसो वाडोवचो कित्याक कंजेस्टेड जाता. कित्याक बाकीचे 2 जे आमी एक बायणां बुट्यापाटन आनी हो ओरुलेन तोय आमी वाडयलेलो आसा आनी एक हो एक उरला स्टेज धाकटोसो तोय जाय जाल्यार ह्या वाठारांत सगळ्यांक बरें जातलें.